काणकोण चावडेर एका शेट्टीगेर दरोडो घालपाचो यत्न निफळ गोंयांत चवथे दरोड्याचे प्रकरण उक्ताडार चोर मात अजून मेळनात। टायगर रिझर्व्ह केल्यांत खोतीगांवांतली 41 कुटुंबां जाल्यार नेत्रावळीची 50 कुटुंबांचे स्थलांतरणाचो प्रश्न म्हादयचे मात खंय लोकां कडेन उलोवपाचें। झेडपी रिझर्वेशनाक आव्हान दिवपी याचिकेचेर हायकोर्टान दवरलो निर्णय राखून ह्याच म्हयन्यांत कितें तें थारायतले एडव्होकेट जनरलाची म्हायती। झेडपी वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन उमेदवारांची नांवां थारायल्यात। युती खातीर फुडें सरिल्ल्या पक्षां कडेन उलोवन योग्य निर्णय घेतले प्रदेशाध्यक्षाची म्हायती। गोंयचे हद्दीत येवन नुस्तें मारपी मालपेच्या ट्रॉलर नुस्तेंमारी खात्यांत धरलो। 7 जाणांक ताब्यांत, 2 ट्रॉलर्स पळ्ळे, 1 ट्रॉलर जप्त। अयोध्येतले राम मंदिर पुराय, प्रधानमंत्री मोदी सरसंघचालक भागवताचे हस्तुकी शिखराचेर ध्वजारोहण, ध्वजाचेर कोविदार झाड आनी सूर्य प्रतिमा। आडमेळ्या पावसांत जाल्ल्या शेतीच्या लुकसाणे खातीर 2,997 शेतकऱ्यांक वट्ट 2,53,00,000 रुपया लुकसाण भरपाई। 577 हेक्टर शेताचे खंय लुकसाण खात्याची म्हायती। फामाद गायक जुबीन गर्गाची हत्या, आसामाच्या विधानसभेत मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वाचो खुलासो, विरोधक मागतात चर्चा। वैष्णोदेवी मेडिकल कॉलेजीत हिंदूंक आरक्षण जाय, भाजपाची मागणी, काश्मीरात नवो वाद। इथिओपियाच्या हायली गुब्बी वाठारांत ज्वालामुखीचो उद्रेक, ओमान, युमेन, भारत देशांतल्या हवामानाचेर परिणाम।